पर्तगाळीन तुझ्या तशे प्रथम पुण्यतिथी महोत्सवात संदर्भेरी आजी आषाढ एकादशी ह्या संदर्भेर आमकां पंडित नरसिंहाचार्य माम मेळ्ळेच मस्त खुश जाता कसन म्हळ्यार आमकां खंय मेळ्ळ्यार तांगेले एक आमी विशय निमगोवचे कित्याक म्हळ्यार ते विशय यंगर जनरेशना पावता म्हणून मलगड्यांक कशी इतली वर्स देखून सांगिल्ले गोतस जाल्यार नेक्स्ट जनरेशना विशय पावका तें इम्पॉर्टंट म्हणून सांगून आमी आचार्य मामाला उल्लेख करयता आसताची आज हांगा मेळ्ळेले निमित्त पर्तगाळी मठाचे हें वेवस्था 3 दिसाचे भारी व्हड कार्यक्रम तुमकां कशें दिसलें वेवस्था पुरा पळयतना कशें दिसता आचार्य माम? श्री गुरुभ्यो नमः. श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमो नमः. आज एक समग्र गौड सारस्वत समाजाचे एक गुरुपीठा तंतु एक माध्व गुरुपीठा तंतु विद्याधराज स्वाम्याले प्रथम पुण्यतिथी महोत्सवा पर्वकालाचेर देश विदेशाचे गांवचे परगांवचे अशी सहस्र संख्येन हांगा ज्ञान मेळतना एक यतीन आमगेल समाजाक कितलो मोग दिला ताजे एक द्योतक हांगा प्रति एक व्यक्ती लागीं उलयल्यार तांकां आनी स्वाम्याक आशिल्लो परस्पर एक संबंध उलयता ती प्रीती उलयता तशें हांगा आयिल्ले ज्ञानाकय कितली गांवां दाखून ज्ञान पावलें नावे कितली देशां दाखून ज्ञान पावलें म्हळ्यार एक अत्यंत महत्तर जावन आशिल्लो विशय. तशें करून विद्याधराज स्वाम्यांनी तांगेले ते आश्रम स्विकारा नंतर मुक्त जावचे पर्यंत हें समग्र जावन आशिल्लें तसलें एक जनपदाक एक विशेष रुपान एक प्रेम दिला म्हळ्यार ती प्रीती हांगा एक दिश्ट्या येता. ताका जावन खंयच्याय वेळाचेर जाल्यार ही प्रथम पुण्यतिथी अपास तात्तावळ येवचें न्ही. पुण्यतिथी म्हळ्यार आमी केन्नाय येता जाल्यार हांतू कसं नासूचें विशेशता म्हणून एक प्रथम पुण्यतिथी म्हळ्यार कसं न्हय खंयची वेळाचेर स्वाम्यान मुक्त जातरी त्या वेळाचेर तांकां कोरका जालेले तसले ते कर्तव्य प्रकार आमी ताका तंतू भुंयतू तांगेले देह ते दवरतात आनी ते दवरून आमी ती प्रार्थना करची. कसं न्हय म्हळ्यार तांणी खंयची विरजा हवन इत्यादी करून ते परमात्मा मुक्त जावन संन्यासत्वमया म्हणून सांगून संन्यास स्वीकार करून तांगेलें एक जीवन केन्नाय आदर्शमय करचें देवाल उद्देशानची देवधर्म इत्यादी म्हणचें त्या मान एक मठाधिपतित्व मठाचे जबाबदार काण घेतल्या नंतर एक व्यक्तीन तागेलेंचे आत्मोद्धारा खातीर घेवचे संन्यास ते जाल्यार आमगेले संप्रदाय प्रकार हांतू कशें जाला म्हळ्यार तांणी केवल तांगेले मात्र उद्धार न्हय सगळें समाजाक घेवन मुखार एक उद्धाराक प्रयत्न करता आसलें एक व्हड एक स्थान तें तांणी छंद करून प्रितीन व्हेलां. आमगेले सुदीन स्वाम्या वटू विद्याधरा स्वाम्याक अविनाभाव संबंध एक प्रितीचो त्या देखून तांणी मंगळूरान जाल्यार येवन विद्याधरा स्वाम्यांनी सुदीन स्वाम्या वटू मेळयले. नावें सुदीन स्वाम्यांनी आशिल्ले म्हळ्यार वरीची तांणी लक्ष्मीनारायण महामाया देवस्थानांत तो अयुत चंडी इत्यादी चंडिका होम जावचो तेंचे अंकुलां भितर हें पुरो प्रोग्रामांनी जातना त्या मान्य मेगेलेची एक कालां भितर जाल्यार हांव पळयतना तांणी तांगेले तें 500 चिल्लरे वर्स जातना ना तुमी हांगा येवका पर्तगाळीन 2-3 दिवसाचे एक मोक्काम दिवका म्हणून सांगून सुदीन स्वाम्यान जाल्यार पर्तगाळी येवन मोक्काम केला. हांव त्या वेळाचेर स्वाम्या उठू हांगा पर्तगाळी राबला. अशी एक आत्मीयत आशिल्ली आतां पळयतना तें पुरो दिसता भव्य जावन आशिल्लें कट्टड आशुचे प्रकार जाल्यार ताका नंतर आयिल्यांक एक मूलभूत सौकर्य म्हणटात कसं लायक म्हळ्यार गोवा भितर हांगा कोणूय हांगाची म्हूण न्ही पुराय जनान भायर येवन तांगेले कशें की जालां पुराय जनान मातशें एकच विद्याधरा स्वाम्यान आमकां दिवपा जाल्यार प्रिती दिल्या तशें करून तांगेली ती पुण्यतिथी प्रथम पुण्यतिथी आयिल्यांक खंयच्याय वेळाचेर हांकां कसनय तोंदर जावचें नाचें तशें करून एक मूलभूत पुरस्कार म्हणटात ताका जावपा जाल्यार वेवस्था केल्या. आमगेले धर्मशास्त्रां भितर कसं न्हय म्हळ्यार खंयची तांगेले देह आमी पंचभूतात्मका उडताना दवरचे उद्देश कसलो म्हळ्यार देहा भितर आशिना हाड्ड जे आहेत चर्म जे आहेत तांगेलें सगळें शरीर म्हळ्यार आमगेले समाजा खातीर तांणी त्याग केले तशें करून तें एक मस्त पुण्याक समान जावन अशें त्या देखून आमी तांतूं कसं न्हय करून तें एक पवित्र जाग्यार दवरून घेवचें आनी ताजें संरक्षण करचें आनी ताका म्हूण तें वृंदावन त्या वृंदावनाचेर आमी प्राणदेवाक म्हळ्यार खंयचेय अवयवाचे देव आसा तो दोळ म्हणलो सूर्य म्हणटाची तशेंच कानू म्हणलो इंद्र आदी दिक्पालक म्हणून आसाची
तशी जी वागदेवता हें तें पुराय आमगेलें खंयची रसनाग्र हें तें पुराय इंद्रियान काम करता जाल्यार तातूंत प्रधान काम करचें कोण म्हळ्यार प्राणदेवान वायून पुराय इंद्रिय न्हिदताच दोळ्या रेस्ट आसा काना रेस्ट आसा तशी पुराय रेस्ट नातील देव कोण म्हळ्यार वायू मात्र तो 21,600 बनता 21,600 टायम्स डेली तो भितर वचून भायर येवन आयिल्लो देखून आमगेले हो सत्तू म्हणून आसा तो सत्तू ताणें भायर गेले अदू सत्तू होयतो म्हण मरता म्हण मरशां मरण जेवचें तशी आमगेल जिविता खातीर जावन आमगेल स्वाम्यांनी यावत्तू तांगेल देह हड्ड इत्यादी पुराय जाल्यार तें परम पावित्र आमकां म्हळ्यार कितें आमी तें संरक्षण करचें माध्व तत्व सांगता कशें म्हळ्यार खंयचेय एक गुरू तांगेल तें मुक्त जाले नंतर तांणी खंय वचून आश्रय पावचें म्हूण सांगल्यार तांगेल गुरूल चरण कमलांत तशें करून आमगेले विद्याधरा स्वामी मुक्त जालेल्यांनी तांणी खंयचेय तुमी कितलेंय वयर केल्यार तांणी वचून बसचें द्वारकानाथ स्वाम्याल चरण कमलांतूच खंयच्या कारणाक द्वारकानाथ स्वाम्याक दाखून तांकां वयर पडोवचें जायना द्वारकानाथ स्वामी थंय कमलानाथ स्वाम्यालाच कमलानाथ स्वामी इंद्रकांत स्वाम्यालाच अशी हेच प्रकार वतना आचार्य मध्वाचार्यालय ते पद्मनाभ तीर्थ आदी सर्व थंय वचून तांणी पावचें तो मध्वाचार्योची ताजे अंत भितर भीमू मुख्य प्राण तो मुख्य प्राणू अंतर्गत जावन परमात्मा नारायण अशी विष्णू सर्वोत्तमत्व वायू जीवोत्तमत्व उपनिषद सांगता तें हनुमंताले 10 पांयाच्या मुळांत हें पुराय गुरुचरण सुचें तशें करून खाली तांगेले ते परम पवित्र जावन आशिल्ले ते पुण्यतिथीचे प्रथम पुण्यतिथी म्हळ्यार थंय हनुमंताक ताजेर बसोवचो म्हण तांगेल मस्तकाचेर हनुमंताक राबोवन तागेले 10 पांयो मुळांत हे पुराय गुरुवर्य आसा त्या देखून देवा पुजे करतना गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः ते आमी पीठपूजन म्हणटात पुनःसवे सर्व गुरुभ्यो नमः हे पुरो आमगेले मठाधिपती कोणकी स्वामी आसाची तांकां पुराय देवता मंडळार पळोवचें तशें न्हय कालच्या दिवसाक कार्यक्रम स्वाम्याल आसतून जाला विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांनी तांगेले व्हड जबाबदारची तांकां म्हण इतर देव हे ते पुरो सेकेंडरी खंयचेय न्हय तांकां अत्यंत श्रेश्ठ गजाल म्हळ्यार तांगेले गुरुचरण गुरू लेतर तांकां विंगड खंयचेय देवनाच तशें तांगेलें शरीर पवित्र केलेलें तांगेलें जन्म सार्थक केलेलें व्हड भाग्य तांकां दिलेलें कोणें विद्याधरा स्वाम्यान दिलेलें तें मनांत दवरून हे विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांनी कुर्का जनन कर्तव्य तांगेलें पुराय भजक वृंदाक आपोवन कोणाकय मन दुख्ख नाश संद करून केलां म्हळ्यार दॅट इज द सांगता जाल्यार न्हयची मागीर कशी म्हळ्यार कितलीं केल्यार भूइष्टाम नम उक्तीम विधेमा सांगचें देवा हांव कांय कर न्ही कोरका जाल्यार मी जाण करूं जाय न्ही देवा तूं म्हाका क्षम कोरका तशें करून हांव कसं दिवीत तुमी दिलेलें इतली जाण आयल्या वय म्हणून जाल्यार तांकां पुराय जाणां प्रिती दिलेली विद्याधरा स्वाम्यान तशें करून स्वाम्यान कशें केलेलें यो म्हळ्यार येवका म्हण जाल्यार ताजी म्हाका ती प्रीत आसता मात्र येवची तशें करून नम भूइष्टाम आमी कशें करूं तुमी पुराय आयल्याची तशें करून तुमकां संतोश असो तो संतोष तुमी आमकां व्यक्त केला तशी जी मठाच्यांनी तुमगेलें बांधव्य वृद्धी जावो तुमगेल्या घरांत सुख संतोष मेळो म्हूण सांगून स्वाम्यान आमकां आशिर्वाद करचो आनी तांणी आमी दिलेली ती प्रिती स्विकार करची भूइष्टाम नमो उक्ती वेदन म्हाका कोणालें कसलें ना तशें करून देवान आमकां जन्मा घालतना आमगेल्या दिलेलें गजाल म्हळ्यार काया वाचा मनसा पांय पडचें स्वाम्या शरण येवचें हें जंतू भितर आसूचें आनी स्वाम्यालें तितलें खंयचें तांगेलें जिवीत आसा कळवां कोणाकय कसलें कितें म्हणाल प्रश्न आमकां पुराय जाणांकय आज आमगेल्या गांवांत स्वामी पावल्याचें म्हणचें 3-4 दिवसा कार्यक्रम आसोवचो तांकां बिजी दवरचें नेक्स्ट स्वाम्याल कॅम्प वतना थंय तांकां तितलें बिजी म्हणटना स्वाम्याक रेस्ट ना आमकां आयतारा रज आसा पक्कानी हुशार ना म्हणजे कुडवं ना म्हणून एक रेस्ट आसा स्वाम्याक रेस्ट ना तिलें जीवन आसा वय म्हणून जाल्यार ते संन्यास धर्म तो मठाधिपतीलें तांगेलें कर्तव्य विदावट रेस्ट समाजा खातीर ताणें दिलेली एक दिवस रज ना सकाळच्यान रात्री पुतान ताणें करूं का देवाक अलंकार करची कर का आयिल्ल्या भजक वृंदाक बरें मागून प्रसाद दिवं का सांबळूय ना
आता वरलेल्यांकडे तुका कसं नाही का वैयक्तिक कसं की मिळता म्हणते ना सगळं निर्मल ज्ञान भक्ती वैराग्यान करतना समाजाकच बरेपण मागचे तसं एक स्थान तें स्वाम्यालें तशें आमगेले गौड सारस्वत समाजाक दोन्ही माध्वपीठ एक काशी मठ संस्थान तशीच गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ संस्थान हे आमगेले दोन्ही माध्व संस्थान तशीच सारस्वताक अनेक गौडपादाचार्य मठ म्हणून सांगता आमी कवळे मठ तो आमगेले अंत भितर स्मार्त संप्रदाय आशेन तशीच चित्रापुर सारस्वत म्हणून तांतू सद्योजात शंकराश्रम स्वामीचं त्या प्रकार आमगेले सगळे सारस्वत समाज हे आज ओट्टू जना प्रितीन मेळ्ळ्याची हाका एक मूल कारण कसं म्हळ्यार हांव सांगू येता सगळ्यांची ऑल सारस्वत कल्चरल हे त्या पुराय अकाडमीक आनी तांणी पुराय करून पुराय लोकांक स्वाम्यान प्रिती दिलेले मेळ्ळा म्हणून सांगता हें तुमगेले माध्यमा मुखांतर युतप GSP पुराय गांवांत देशांत विदेशांत पुराय पळयता आसत तुमकां सर्वांक स्वाम्यालो देवालो मलगड्यालो केन्नाय आशिर्वाद इत्यादी केन्नाय मेळ्ळो तुमगेलें मनोभिश्ट तें देव अनुग्रह करो आपाद मौलीपर्यंतम गुरूणाम आकृतिम स्मरेत तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः म्हणून सांगलां तशें करून तुमगेलें खंयचेय कश्ट नश्ट दूर जावपा जाल्यार स्वाम्याल चरण पळयल्यार उडगास करा थंय देखून तांगेलें नतमस्तकांत मस्तक पर्यंत आकृतीम स्वाम्याल सगळे देह स्वरूप चिंतन करा आपाद मौलीपर्यंतम गुरूणाम आकृतीम स्मरेत नावें तांणी करून दिलें तसलें उपासनेक स्तोत्र इत्यादीक तुमी म्हणा कृती म्हळ्यार तांणी करून दिलें तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति ताजेर सर्व विघ्न दूर जाता सर्व सुख संपत्ती इत्यादीक मेळटा म्हणून सांगताची हे युतप GSP काही मुगेली शुभ प्रशंसा त्या मान्य कोण की आयोजन करून हो कार्यक्रम भव्य जावचे खातीर जावन सर्व रुपारी प्रत्यक्ष परोक्ष रुपारी स्वाम्याल देवे सेवेत देवान आमकां दिलेलें तशें करून आमी समाजा खातीर दिवका म्हणून मस्त लोकांनी ताका सहाय जर कितें तें पुराय दिवन हें केलें ना ह्याक पुराय जावचें कारण म्हाका अनेक कसं म्हळ्यार वॉलंटियर्स स्वयंसेवक तशें करून स्वयंसेवकाले एक उदारता ती हांगा उठान दिसता तशें करून स्वयंसेवकाल बल ना म्हणजे जाल्यार खंयचेय प्रयोजन ना काम करूंक तशें स्वयंसेवकान काम केलां मातृवर्गान काम केलां तशेंच स्वयंपाक पुरो रांदपाक हांगा आतां पुराय वेवस्थीक तांणी केलां शुद्ध जावन आशिल्लें तसलें शुचित्व रक्षाक काम केलां पावस इतले आयल्यार खंय भितर कसं तोंदर जायना अशें ताका माडाचें पुराय मांडवा काम केलां तशें घरल्या बैशिल्ल्या प्रायेच्यांक सान्न चेडवांक येवच्या जायना जाल्यार तांकां तांगेलें पावोवचें काम तुमी केलां तशें करून पुराय जनालें योगदान आशिल्लें करून भारी चंदायर हे कार्यक्रम जाल्लो देवान करून घेतलो म्हूण सांगता तुमकां वंदन अभिवंदन धन्यवाद आचार्य मॅम थँक्यू